नमस्कार, हांव सद्या आसा कानोळे बिचाचेर। आयज सकाळी 9 सुमार एक ड्रावनिंग केस जाल्ली आसा कानोळे बिचार। कानोळे जो फोर्ट आसा शिकेरे थंय नेरुलचो उमेश दाबोळकर हो बोट घेवन आयज सकाळी फिशींग करतालो। मनीस तो बुडिल्लो आसा। हेजी इन्फॉर्मेशन अग्निशमक दल तशेंच लायफगार्ड आसा तांकां कळटाच तेंच्यांनी सर्च ऑपरेशन चालू केलें, पूण आजून पर्यंत उमेशाची कूड आजून पर्यंत तांच्या हातीक लागिल्ली ना। सर्च ऑपरेशन अजूनही चालू आसा। आज सकाळी एक दुखद घटना घडली। सकाळी आमकां कॉल जवळ आठांक आयलो की आमचो म्हाजो सारको एक क्लोज फ्रेंड सर्वेश दाबोळकर मिल्ला गांवचो फिशरमॅन कम्युनिटीचे, आनी तेंच्यांनी सकाळी फुडें हांगा जाळां मारपाक लागून तो आनी ताजो भाव उमेश दाबोळकर आनी तेजे सगळे कामगार जे आशिल्ले ते हें मारले। व्हडली वोसाड आयल्या कारणान व्हडी पडताली आनी उमेश दाबोळकर तो हेतून पडलो। खूब ट्राय केली हेंच्यानी ताका सेव करपाक लागून। सर्वेश दाबोळकर स्वतान ताका गेलन उडयलो फ्लोर जावन तो तडीक येवचो म्हणून। तोय म्हणजे ताणें भरपूर मेहनत म्हणजे त्रास करून तो तडीक पर्यंत पावल्लो, लागीं पावल्लो। लोकांनी ताका वयच्यान पळयला लागीं पावला म्हणून, पूण आनी एक वोसाड आयली आनी तो भितर गेलो तो आजून भायर सरूंक ना। सो हांवें फायर फोर्स आमचे कोस्टल पुलीस मरीन पुलीस तांकां कॉल केलो। सगळे येवन सकाळच्यान हांगा शोध घेता, पूण आजून पर्यंत तो उमेश दाबोळकर म्हणटा तो आमकां मेळूंक ना। सकाळी कॉल येयल्लेले कंट्रोल रुमान की एक लोकल मनीस जेचें नांव आहा उमेश दाबोळकर म्हणून, तो नेरूल गांवचो। तो हांगा फिशिंगेक येयल्ले, तीग जाण आसले ते, आनी वसड आसल्या कारणान ह्या दर्या रफ आसल्या कारणान तेचो इम्बॅलन्स जालो आनी तो दर्यान ड्रावन जाल्लो आसा। सर्चींग ऑपरेशन चालू आसा वीथ कलंगूट पुलीस स्टेशन, ट्युरिस्ट पुलीस प्लस आमचे लायफगार्ड दृश्टीचे तेंचे वेळान आमचे फायराचे टीम आसा। सगळे सर्च ऑपरेशन चालू आसा आनी आजून काय आमकां बॉडी ती मेळोंक ना आसा। बेगीतल्या बेगीन आमी आमचे हे करून जितले फास्ट ती मेळटा अशें आमी आमचे प्रयत्न चालू आसा। स्टुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार।